कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मुखारल्या विधानसभा वेंचणुकीत मांद्र्यात कमळ फुलयतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयल्ले। हाचेर उपरांत मोगोच्या सुदीन ढवळीकरान मवाळ भूमिका घेतिल्ली जाल्यार मोगोचे पेडणेचे वांगडी राघोबा गावडे आणि सुदीप कोरगांवकार हांणी नाराजी उक्तायल्ली। हे फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारल्यार ते सांगतात, म्हजो पक्ष 40 मतदारसंघात घटमूट करप हे माझे कर्तव्य, ताका लागून हो मतदारसंघ हाचो तो मतदारसंघ ताचो हे पक्षाक लागना म्हणून दामू उलयलो। ऐकात ताचे म्हणणे। स्पेक्युलेशन खूप जाता, कॅबिनेट रिशफल एज अ प्रेसिडेंट हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? हांव तांची स्पेक्युलेशन कितें जाता तांची काय हांव हें करपाक शकना, तोंड धरपाक शकना। ओके, पण कितें आसा, काही प्रिंट मिडियांनी किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियान अशे बातमी येतकीर थोड्यांक खंय दिसता ना दिसता, हय दिसता ना दिसता अशें पार्टीची म्हण एक वेवस्था आसा आनी पार्टीचें एक प्रोटोकॉल आसा। सो ताजो डेकोरम सांबाळून ताजें सिस्टमॅटिकली पळय आसा न्ही, ताजें उत्तर जें आसा तें मेळणारें कारण मेळटलें। ओगीच चालले उत्तर कित्याक कितें दिलें आसता पूण एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आसा अशें कितें आसा जनरल न्हू? पार्टीचें काम हें निरंतर चलत आसा आनी सरकाराचें काम तें सरकाराचो दायरो। पण पार्टीन कितें सांगपाक जाय, पार्टीन कितें सजेशन दिवपाक जाय, रिक्वेस्ट हें करपाक जाय, पक्ष घट जावपाक ती मांडणी सरकार आनी केंद्रीय नेत्यांक वेळोवेळी मांडली गेली। ओके, मांद्रेचो विशय पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी विशय मांद्रेचेर खूब चर्चा जाता। काल ज्या भाशेन आमदारूय ते उलयले की हेजेर म्हज्या पक्षाचें काम करता, म्हजें एकमेव धोरण आसा, म्हजो पक्ष 27 जिखपाक जाय। प्रत्येक मतदारसंघ मजबूत करप हें म्हजें कर्तव्य। म्हणजे त्या हो मतदारसंघ आगेलो, तो मतदारसंघ आगेलो, हो पार्टीक लागना। भारतीय जनता पार्टीक 40 मतदारसंघ हे मजबूत करपाक जाय, संघटीत करपाक जाय। बाकीचें कितें आसता येणारा काळ पळयतलो। पण MGP ती अलायन्स पार्टनर न्ही, MGP तुमची अलायन्स पार्टनर आहे न्ही? सरकारान पार्टनर आसात न्ही, पण म्हाका म्हाज्या पार्टीचें काम करपाक कोणें हाडयलां? म्हाज्या पार्टीचें काम करपाक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।